मायमोगाचे येवकार हा मनीषा जाधव सुरेपोळ्याचे हेडलाइन्स। नवा पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत इन फुल एक्शन मोड। परवरच्या रस्त्याचे केले परीक्षण, रस्तो दुरुस्ती सहित येरादारी करतले सुरळीत। पीडब्ल्यूडी मंत्र्याचे आश्वासन। मजगती विकास जाताना थोडे आडमेळी येतल्योच, परवरच्या आमदारान करून दिली याद। टॅक्सीकारांनी व्हडा संख्येन परवरच्या विधानसभेभायर एकठांय येवन प्रस्तावित राज्य टॅक्सी धोरणाविशीं सरकाराक धरले धारेर। सरकाराचेर 100% विश्वास दवरचो टॅक्सीकारांनी, सांगले मुख्यमंत्र्यान। गोयचे हवामान परतून बदलपाचे दिकेन। शेनवार मेरेन कमी पावस जाल्यार आयतार सावन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय। 14, 15 आनी 16 तारखेक आयएमडीन दिला येल्लो अलर्ट। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत फुल एक्शन मोडान आसा। परवरी रस्तो साफ पिड्ड्यार जाला। रस्तो दुरुस्त करपाक 2 जेट पॅचर मशीन कमी पडटा जाल्यार आनीक एक हाडून हो प्रश्न बेगोबेग जाग्यार घालतले अशें उतर तांणी दिला। मजगती विकास जाताना थोड्यो आडमेळी येतल्योच हाची याद परवरच्या आमदारान करून दिली। परवरीच्या आमदारान पीडब्ल्यूडी मंत्र्या वांगडा परवरी व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्या रस्त्यांची पळोवणी केली। मंत्री कामत हाणें रस्त्याची वायट स्थिती मान्य केली आणि जेट पॅचर मशीन वापरून बेगोबेग दुरुस्त करतले अशें आश्वासन दिले। ट्रॅफिक शुड बी स्मूथ अशें म्हणत येरादारी करप्यांक कसलेच त्रास जावचो न्हू हाची जतनाय घेवपाचेरय ताणें भर दिलो। विकास जाताना थोड्यो आडमेळी येतल्योच, पूण विशय हाताळपाचें काम युद्ध पातळीर सुरू आशिल्ल्याची खात्री परवरच्या आमदारान दिला। खंय कितें आनी कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय। ट्रॅफिक शूड बी स्मूथ। बेसिक फोकल पॉयंट इज कम्युटराक त्रास जावपाक जायना हें पयलें प्रायोरिटी। स्कूल 2 जेट पॅचर हांगा दवरल्या, परवरेंत दवरल्या। गरज पडली जाल्यार आनी एक रोपीन कर म्हणटा। हांव ताका विचारतलो, तो सांगतलो म्हाका। समज आनी एक जाय जाल्यार स्पेर खंयचो आसा तो हाडटलो किंवा आनी खंयच्यानी आसा तो डायवर्ट करतलो। बट दीस इज रियली दीस रिक्वायर्स इमिजिएट अटेन्शन। हें म्हजें प्रामाणीक मत। वचपाचो रस्तो सगळ्यांक वचपाचो रस्तो। सो थोड्या कडेन जे पोर्टहोल्स आहा ते फाटी ते जेट पॅचरान काड सांगल्या तांकां, म्हणून तांकां 2 जेट पॅचर सांगल्या। गरज पडली जाल्यार तिसरोय हाड म्हणून सांगला। एक सायडीन कॉन्क्रीट घालपाचें उदक काम चालू आसलें, पूण ते उदक बी आसा तें काडिना, ताचे वरूच ते घालता आनी वयता। तें तांकां सांगलां। ते म्हणटा कितें आतां समज व्हांवून वचत जाल्यार म्हणटा 2 दिसांनी परत येतले म्हणटा आनी परत घालतले। असो तांचो एटिट्यूड। पावसाक लागून मातशें ते भितात। आतां हॉट मिक्स प्लांट सुद्दां हांवें तांकां ऑर्डर दिल्या, पूण समज कंटिन्युअस पावस पडलो जाल्यार प्लांट रेडी जावपाक डिफिकल्ट जातलें न्ही। आमी इवन ती काडली ना। तांचो पॉयंट सारको आसा न्ही, हांवें अंडरस्टँड जाता। पावस पडलो जाल्यार तांकां प्लांट सारको करपाक कॅलिब्रेशन करचें पडटा हॉट मिक्स। तरी आसतना तांणी सांगलां की अशें जर वातावरण एक 15 दीस मेळ्ळें जाल्यार डेफिनेटली दे वील बी एबल टू मेक ए हॉट मिक्स प्लांट फंक्शनल। आनी ताजे वयल्यान मागीर आमकां हॉट मिक्स घालून सगळें हें करपाक मेळटलें। 4-5 दीस सुद्दां काम केलें जाल्यार जातलें। आमचो प्रयत्न आसा की आमकां डेव्हलपमेंट जाता आसतना थोडे अडचणी येतल्योच, आणि आमच्या हातून आमचे लोक सगळ्यांनी साथूय दिल्लो आसा टू एन्श्युअर दॅट स्मूथनेस इज दे। आय मीन तांचें काम बरें जावनी म्हणून काम बरें आसा तांचें, पूण इम्पॉर्टंट आसा की ट्रॅफिक मुवमेंट, ट्रॅफिकाचें सिंक्रोनायझेशन विथ स्टेट हायवे, नॅशनल हायवे, भितरले रस्ते जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जाय तशे फोडून उडयले आनी आज पर्यंत दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तोय विशय आमी मांडला। ही हॅज प्रॉमिस्ड अस की इमिजिएटली जेट पॅचर घेवन जे एरियाज प्रॉब्लेम जाले ते सर्विस रोडार प्रॉब्लेम जाल्लो आनी कितें जाल्लो ते स्टेट हायवे, नॅशनल हायवेचे इश्यूज आनी रिजॉल्व केल्ले आसात। ही हॅज गिवन द डायरेक्शन सो दॅट जे कितें आमी आतां हांगाचे खंयचे क्लोजर जाय, ओपनिंग जाय, ताजेर ही वील अगेन रिव्यू इन अ कपल ऑफ मे बी इन अ वीक ऑर 2 आनी तातूंत नेसेसरी डायरेक्शन्स ही हॅज गिवन फॉर पुटींग द रोड्स इंटॅक्ट। ही गरज काळाची आसा आनी आमकां हे कंटिन्युअस लोकां कडल्यान आमकां फोन येतात। इंजिनियराक वचनात फोन आमकां येतात, पंच मेंबराक येतात, ZPक येतात। ताज्या खातीर म्हाका दिसता एज अ टीम वी हॅव बीन सपोर्टिंग टू एन्श्युअर स्मूथनेस ऑफ दीस पर्टिक्युलर रोड। वी हॅव वर्क फॉर ड्रीम प्रोजेक्ट आमचो आनी आज बाब दिगंबर कामतीन आमच्या हांगा येवन स्वता पळोवन बारीक बारीक लक्ष घालून ही हॅज गिवन दॅट नेसेसरी डायरेक्शन्स। सो म्हाका दिसता ह्या दिसांनी सगळें जाता इतले जे आमचे लोक परवरीचे आनी पीपल हू आर मुवींग इन ट्रॅफिक टुवर्ड्स द एअरपोर्ट, टुवर्ड्स द बीच बेल्ट, लॉट ऑफ इश्यूज विल गेट रिझॉल्व्ड हे म्हाका तरी पूर्ण खात्री आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।
आमचेच उदक आमकां पिवपाक मेळना अशी परिस्थिती आता साळगांवच्या लोकांची जाल्या। आदींच कोयर प्लांट थळाव्यांक धोक्याचो जाला, जाल्यार आता त्या प्लांटाच्या विस्ताराचेर जायत्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया येत आसात। साळगांव ब्लॉक काँग्रेसीन लेगीत हाचेर खर विरोध करत आपली पोटतिडक उक्तायली। साळगांव ब्लॉक काँग्रेस समितीन गोवा कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाक हे संबंधित निवेदन दिले। गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळान बफर झोना खातीर साळगांव कम्युनिटारीची जमीन संपादन करपाच्या प्रस्तावाक स्पष्टपणान आनी खर विरोध केला। तशेंच साळगांव काँग्रेस ब्लॉकान आक्षेप खंयच्या कारणाचेर आधारीत आसा हे मुद्दे निवेदनात मांडले। लोकांचो विरोध तशेंच थळाव्यांक आनी इश्कोलाच्या भुरग्यांक जावपी त्रासाचेर तांणी बोट दवरलें। GW गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान लेटरी घातला फॉर टू कोमलीदाद टू एक्वायर एरिया फॉर बफर झोन। त्या लेटरीन ते कितलो एरिया हा, कितले स्क्वेअर किलोमीटर हा, कितें हा कांयच मेन्शन करूंक ना। सो आमकां खंय तरी दिसलें की हे एक बफर झोन इज अ आय वॉश, यांचो एक आयदर एक एक्सपान्शन करपाचो प्लॅन आसतलो, नाजाल्यार बफर झोन कोत्ता जाल्यार तेंच्यांनी एक डिटेल्ड एप्लिकेशन मूव करूंक जाय आसलें, विच वॉज नॉट डन। सो आमी एक मेमोरेंडम सबमीट केला, वेर आमी एज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी जावं आमचे सालिगांव ब्लॉकाचे, कालंगूट ब्लॉकाचे आनी महिलाचे आनी युथाचे मार्फत आमी आयज एक मेमोरेंडम सबमीट केला की आमी ह्यो ओपोज करता म्हणून बफर झोन, कित्याक हे देर इज नो क्लॅरिटी। आनी दुसरें म्हणल्यार हिंगा सायडीक ऑलरेडी रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पास केल्ले, कोणेन पास केला ते फायंड आउट करूंक जाय आसलें। खंयचे पंचायतीन पास केला की प्रायव्हेट हितून पास केला की गव्हर्मेंटान पास केला, कित्याक हे बफर झोन मागता ते कोमलीदा कवळे मागता आनी जे परमिशन इश्यू करता ते गव्हर्मेंटूच परमिशन इश्यू करता। वाय यू आर टेकिंग आउटसायड गार्बेज म्हणल्यार हितून एकदा कोणाक तुवें दिले गार्बेज हाडपाक तो मागीर आनी सोडचो ना, भायले तालुकाचे गार्बेज आमी घेवपाक रेडी ना। ऑलरेडी हिंगा वास येता, पोल्युशन वाडला, जावं ते स्प्रिंग वॉटर बाय हुंयचे उदीक आयज आमकां उदीक पिवपाक, आमचेच उदीक आमकां पिवपाक मेळना, ही परिस्थिती जाला। हांगा नियरबाय सराउंडिंग स्कूल्स आर देर, तांकां केन्ना केन्ना दारां बंद करची पडटात बिकॉज ऑफ द स्मेल, सो दे ऑल्सो अफेक्टेड दीस। सो दीस गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट हॅज टू सी लुक इन टू ऑल दीस मॅटर्स। ते बफर झोन तितून एक्सपेन्शन वाडयतलो काय ना वाडयतलो म्हणून बफर झोन केल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, म्हणल्यार ही आमकां वाडयल्ली नाका गार्बेज हांगा आमच्या विलेजीन। पूण अख्ख्या गोंयची पयलीं म्हणल्यार कोस्टल बेल्टाचीच, आता दुसरे कितें म्हणटा रस्तो आसा न्हू, तो म्हणटा की आमकां प्रायव्हेट रस्तो आसा म्हणटा, तो म्हणटा तिंका ते आमकां यूज करतलो। म्हाका दिसना तो सगळ्यांक बाकीच्यांक यूज जातलो काय कोमलीदातीक आनी खंयच्याक यूज प्रोजेक्टाक यूज जाता बीन। फाटीं एकदां हांवें आयकलें की हांगा एक प्रोजेक्ट पास जालो म्हणून, तर तो कसो जालो बफर, तेन्ना कित्याक हाडूं ना बफर झोन, ते आमचे हांगाचे सगळ्यांचे लोकलांचे ऑब्जेक्शन आसा। गांव का बरोबर आमचो उरलो सगळें आपण जाय ते करतले। आयज कोणाचे गव्हर्मेंट विश्वास धरपाक जाय, एक कडेन आपण उतर धरलेलें आहा, आयज पासून एक उतर धरलेलें ना, कोण तो आपण देव उलयता आनी हे आपण पोटा भरून जाल्ले सगळे सेल्फी जाल्ले आहा। मागता सगळ्या गांवकारांक सगळे चितूर रावन एकठांय जावन हेजेर ओपोज निशेध मारपाचो म्हणून। इतल्यो घाणी आनी इतले हे वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट उरोवंक ना, हे घाणीचे साम्राज्य जाल्ले आसा हांगासर आनी इतलो वास येता की हांव हांगा सगळ्यान पयलीं लागींच हांगा रावता, ते देवतेक इंडस्ट्रीत काडून सकयल सांजचो म्हाका इतलो वास येता सारको। आनी त्या वाड्यावल्या लोकांची सदांच कंप्लेन आसता, पंचायतीन सुद्दां कंप्लेनी आसा, आमच्यो बायो पेड्यार जाल्या, वास येता, कशी रावता तुमी, कित्याक एक्शन घेयना। हांव म्हणटा जो आमदार निवडून येयल्लो आसा तो काँग्रेसीच्या टिकेटीर निवडून येयल्लो, तो बरें करतलो म्हणून हितून बीजेपीन गेलो, तेंची गव्हर्मेंट आसा, आमदार गोंयचो आसा, बीजेपीचो आसा, पूण कित्याक हेजेर एक्शन जायना, कित्याक फाटीं रावता तो? ह्या लोकांनी तुका वोटींग करूंक ना, तुका कांयच करूंक ना तेंच्यांनी, तुका मात्तूय तुका लोकांचे दुख्ख दिसना, मात तरी दोळे उगड आनी पळय। हांगासर गार्बेज हाडपाची ना, प्रत्येकान 2-2 कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळून एक गार्बेज प्लांट तुम्ही तुमचो स्वताचो करात। आमी सालिगांव आनी कालंगूट इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड, पूर्ण गोंय बरी मेसेज वचपाक जाय आनी प्रत्येक आमदाराक एक कळपाक जाय तेंच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर तुम्ही गार्बेज प्लांट करात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बुधवारा टॅक्सीकारांनी व्हडा संख्येन पर्वरीच्या विधानसभे भायर एकठांय येवन प्रस्तावित राज्य टॅक्सी धोरणाविशीं सरकाराक धारीर धरले। पॉलिसी फॉर्म करपा खातीर आमकां अजून मेरेन कॉल येवंक ना, सरकाराचेर विश्वास दवरून आमी फटावले वय, अशें आतां प्रस्न टॅक्सीकारांनी केला। जाल्यार टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर 100% विश्वास दवरचो असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला। पळयात। पर्वरीच्या विधानसभा संकुला भायर आयज व्हडा संख्येन टॅक्सी चालकांनी एकठांय येवन
प्रस्तावित राज्य टॅक्सी धोरणाविशीं सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह उबारलें. धोरण निश्चित करपा खातीर 10 सप्टेंबराची मुजत दिवपा विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पयलींच दिल्ल्या आश्वासनाचेर विश्वास दवरला अशें ऑपरेटरांनी सांगलें. पूण स्पश्टताय मेळूंक नाशिल्ल्यान तांणी सरकारा कडेन लेखी आश्वासन दिवपाची मागणी केली. तशेंच आपल्यो मागण्यो मांडपा खातीर आनी आपले प्रश्न थेट लोकां मेरेन पावोवपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन बसका घेवपाची मागणी ऑपरेटरांनी केली. तुम्ही पहिला सीएमाचो स्टेटमेंट तुम्ही ऐकला की 10 तारखेक तांकां आपयता, तांच्या वांगडा बसता आनी जे आमी SOP काडपाचो कितें हे आमचे पॉलिसी काडपाची सॉरी ती पॉलिसी करपा खातीर टॅक्सीकारांक आपोवन जेंची नांवां घेतलेली तांकां आपोवन ती पॉलिसी फॉर्म करता म्हणिल्ली. पण आमकां कोणी आपोवंक ना म्हणून आमी जायत्या मनशांक जायत्या आमदारांकूय फोन केले, पण तांकांय तेंच्यांनी रिस्पॉन्स दिवंक ना की आयज आपयतले काय ना ते. गव्हर्मेंटान आमकां एक उतार म्हटलेलो त्या कॅबिनान बसून की आमचेर विश्वास दवरा, आमी गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरा, आमी तुमकां फटोवचे ना म्हणून. पण आयज खंय तरी अशें दिसता की गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून आमी फटावतात अशें. आयज हे सगळे गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय, जे गोंयकार जे गोवन आसात, जे आमच्या बद्दल नेगेटीव कमेंट करतात, तेंच्यांनी आयज चिंतपाक जाय फटींग कोण पळय तो. आयज जेन्ना आमी टॅक्सीकार चोच जायसर जितले आमकां टायम दिलो 10 तारीख, आमी आज पर्यंत ओगी आसा, इतल्याच गजाली ओगी आसा कितें तरी बरो रिजल्ट येतलो म्हणून. पूण जाली 7 ते 8 वर्सां जाली जेन्ना आमी हांवें असोसिएशन घेतलेलें सांबाळलें, त्या मेरेच्यान आयज पर्यंत 8 वर्सां जाली. आमचे नवीन असोसिएशन जालें, आमचे असोसिएशनां खूब जावं, पूण आमी काळजांच्यान एक आसा. पण आयज आमकां खंय तरी फटयलें गेलें वता म्हूण आमी आयज असेंब्लीन हांगाच येयल्या की प्रश्न विचारपाक. बाबा जर तुमी आयज आमकां नाका जाल्यार तुमी आमचे कडेन मेसेज कन्वे करूंक जाय. आमी सगळ्या भुरग्यांक आपोवचें ना. कित्याक भुरगे आमकां परत परत फोन करतात 10 तारखेचें कितें जालें. सीएमान नाजाल्यार सीएमाचे कोणूय मनीस आसले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसले, MLA जाल्ले, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसले, टुरिजम मिनिस्टर आसलो, तेंच्यांनी आमकां मेसेज कन्वे जावंक जाय आसली. पूण आतां कशें जातलें पळय, आयज जर आमी हांगा येना जाल्यार सीएम म्हणटा तुमकां 10 तारखेर आपयले तुमी कित्याक घेवन. म्हणजे हे दोनी वाटेन आमी बॅलन्सींग जालें. आमी कोणीच अशें मिस कितें आमकां येतात पुलीस म्हणलें ट्रॅफिक तुमचो टॅक्सीकारांचो मोर्चा आसा, आमचो केन्नाच मोर्चा आसना आनी केन्ना हेच्या फुडें मोर्चा आसना. जर सीएमान बरे भाशेन जर उलट प्रश्न सोडयत जाल्यार काबार. मजगती मुख्यमंत्र्यान टॅक्सी चालकांक विधानसभा संकुला भायर रॅली काडपाक वेळ वगडावचो न्हय असो सल्लो दिलो आनी राज्य सरकार तांकां विश्वासात घेना आसतना टॅक्सी धोरण निश्चित करचें ना असो पुनरुच्चार केलो. तांणी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरूंक जाय. आमी तांकां 100% विश्वासांत घेतले. तांकां अशे तरेन विधानसभे भायर येवन उबे रावपाची गरज ना अशें सावंतान सांगलें. हाचे आदी 10 सप्टेंबराची मुजत दिल्ली आसली तरी धोरणाचो मसुदो तयार करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान तारखो कांय दीस फाटीं फुडें जावं येतात अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदता. तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून. त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना. तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो. 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, तेवटेन दीस जायत आसता. सद्या ड्राफ्ट सुरू आसा. तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा, तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची. त्या 21 जाणांक आफयतले, तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले. इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबे रावपाची गरज ना. म्हाजें तर म्हणण्यार सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचें डिसिजन घेवचें ना, ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही. तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले. 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोश्ट जायना, हेवटेन 8 दीस वयता. तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20 जाणांक आमी आफयता. तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलां म्हणल्यार पण म्हाजेर विश्वास दवरा. इतकें तांचे कडेन मॅसेज पास ऑन करा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, समरिता खणगांवकर आनी मुजैफ शेख. राज्यात सध्या आपले स्कॅम लिपोवप आणि दुसऱ्यांचे स्कॅम उक्ताडार हाडप हो एक ट्रेंड जाला. भाजपाचे सध्या महानाट्य चालू आसा. विश्वजितान जे विधान करून घडणूक सांगला ती फटीची आसा असो आरोप करत काँग्रेसीन खर निश्चित केलो. गोंयांत सध्या बरेच राजकारण चल्लां अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. गोंयांत भाजपाचें महानाट्य चल्लां. विश्वजितान फटीची घडणूक सांगून लोकांक भुलोवपाचो यत्न केला. मंत्री विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री जावपाच्या सपनांत पॉजेस जाला. ह्या स्थितीत तो कितेंय उलयता असो सणसणीत आरोप काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केला. विश्वजीत राणे म्हणून
आणि विश्वजीत राणे जो आसा जो BJPचे महानाट्याचो महानायक जाता तो केन्ना केन्ना यत्न करता, केन्ना केन्ना ते RSSचे लिडरांचे फोटो फाटल्यान दिवन मुलाखती दिता, इंटरव्यू दिता आणि ओरिजिनल BJP आनी RSS आसा तांच्याकून चड आपूण तांकां लॉयल म्हणून दाखोवपाचो आनी BJP आनी RSSचे लिडरशिपाक इम्प्रेस करपाचो जो प्रयत्न करता. ताणें जे एका मुलाखतीन आमचो काँग्रेसीचो लिडर आनी लोकसभेचो विरोधी पक्ष नेता जो आसा श्री राहुल गांधी ताजेर जी ताणें पर्सनल टिप्पणी केली आनी जी एक खोटो नॅरेटिव्ह आनी एक खोटो इन्सिडेंट ताणें सांगलो, म्हाका तातूंत एक गजाल सांगपाची दिसता की गोंयभरचे जनतेक आनी गोंयचे जनतेकूच न्हय सबंद BJPचे कार्यकर्ते जावं लिडर जावं तांचे पक्षाक RSSचे कार्यकर्ते जावं RSSचे लिडर जावं हांकां खबर आसा की विश्वजीत म्हणटा हो मुख्यमंत्री जावपाचे स्वप्नान झपाटला. विश्वजीत राणे इज पॉजेस्ड विथ द एम टू बिकम द चीफ मिनिस्टर आनी ते झपाटलेल्या स्थितीन तो कित्याचें कितेंय करता. आमकां खबर आसा फाटल्या दिसांनी आपूण सिंगम म्हणून GMCन गेलो, भायर येताना चिंगम जावन आयलो. अशी परिस्थिती जाली मुख्यमंत्र्याची आनी BJPच्या लोकांची, ती गिळपाकूय मेळना थुकूंकूय मेळना आनी निम्माणे सदचे परिस्थितीन ताणें आपले माघार घेतलो आनी ताका डॉक्टरांनी घेवपाक लायलो. जाल्यार एक विश्वजीत राणे आनी BJPच्या तो लिडर जावन आसा आनी ताका हांव सांगपाक सोदतां की कितलोय तो राहुल गांधीचेर उलोवं, काँग्रेसीच्या लिडरांचेर उलोवं आनी एक खोटो मॅसेज खोटो नॅरेटिव्ह सांगून तांकां इम्प्रेस करपाचो प्रयत्न करूं, तुका BJP आनी RSS तुज्या ह्या जन्मान तरी केन्ना मुख्यमंत्री करपाचें ना. आमी काँग्रेस पक्षाच्या वतीन विश्वजीत राणेची ही टिप्पणीचेर सामको निशेध करता. ही दुर्दैवी गजाल. खंयच्याच राजकारणान एक पातळी म्हणून सांबाळपाची आसता, बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स करपाची नासता. आनी परत परत आमी पळयता विश्वजीत राणे जो झपाटला मुख्यमंत्री जावपाच्या हातून इच्छेन तो कित्याचें कितेंय राजकारण करता आनी कित्याचें कितेंय बिनबुडाच्यो गजाली उलयता आनी लोकांचे मदीं एक संभ्रम निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. Vishwajit Rane has become the enemy of the state, enemy number one of the state for his massive land conversion, the repercussion what all of us will have to face, not only common the reporters, everybody. इतले ताजे रिपरकेशन्स आसतले आज विश्वजीत राणेच्या एक्शनाचे. आता आमकांच न्ही येता ते 2-3 पिढी सोंसचे पडटले ताजे 5 वर्साचे एक्शनाचे 3-4 वर्साचे ताजे एक्शनाचे. ताका दिसता आपण कितें व्हडलें करता म्हणून चिंताजनक स्थिती ताणें करून दवरल्या. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समरिता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 38वी राष्ट्रीय अंडर 13 चलयांची बुद्धीबळ सर्त जाली. सुमार 600 परस चड सर्तकांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. सर्तकांनी मडगांवच्या दैवज्ञ भवनात ही बुद्धीबळ सर्तीचो लाव घेतलो. पळयात. Drawn attention of the top chess fraternity with this brilliant twins of 38 national under 13 championship. In girls section, Modipalli Dishida Khaldekar never found round setting a draw. That secured her clear half-point lead and covered champion's crown. Her stellar performance was honored with the grand trophy, an impressive cash of 80,000 and a certificate of merit. In the open category, Wadole Shonak finished in style with a decisive victory. The last round, extending his lead full point and claiming the championship. His remarkable achievement was celebrated with majestic trophy, a cash prize of 80,000 and a certificate. They can take our country from where to where. Prime Minister of India Narendra Modi has a dream to make India superpower of the country. We are biggest growing economy in the world today. Even America is scared of us. America fears India. Because they don't know where India will go. And that is why people like you who are participating in chess, who are intelligent people, we are sky is the limit for all of you. You can perform well, you can go up well, and along with you, you can take the country's name forward. I wish you all the best. I congratulate the
champions. There must be many champions who have won the trophies. I congratulate all of them, and I congratulate the Goa Chess Association, especially the president and secretary. They must have done tireless effort to see that these nationals have become successful. After 90 years in both the categories in the Olympiad, men and women, after that our grandmaster, very youngest grandmaster, 19-year-old Gukesh, he became world champion. And in the same year at New York, Konru Hampe became the world rapid champion. And recently our very youngest player, Divya Deshmukh, she became the World Cup champion. So really the way our players are doing well, All India Chess Federation and every our countryman wishes that okay, chess should grow. I was good. I played by representing Tamil Nadu and I got 11th. So what was the tough competition? Yeah, that was very tough. So More than 600 players. students are participation, more than 600. How is the competition? It's very tough. And what you say about this? For competition, about the competition. Then future generation also. Everything in the competition. Number tough. It was very tough and it went like for 5 hours and all. One game went like for 5 hours. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख. गोयचे हवामान परतून बदलपाचे आसा. शेनवार मेरेन कमी पावस पडिल्ल्यान सप्तक चडसो शांत उरतलो, पूण आयतार सावन ऑल्सान परिस्थितीची तयारी दवरची अशें आवाहन खात्यान दिला. 14, 15 आनी 16 तारखेक येल्लो अलर्ट जाहीर केला. उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा संबंधित परिस्थिती बुधवारा सारखीच आसतली. सकाळी थोडो वेळ वत पडूं येता, पूण पुराय गोंयांत मध्यम पावस पडिल्ल्यान मळबात कुपां दाटतली. कांय वाठारांनी खर पावस पडपाची शक्यताय आसात आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून झाडां पडपाची आनी पालसणां कोसळपाची शक्यताय वाडूंक शकता. तापमानाच्या बाबतीत हवामान खात्यान चडांत चड 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस अदमास उक्तायला. येल्लो अलर्ट 14 ते 16 सप्टेंबर. पावस वत पावसाचो खेळ. कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस आनी गळटले खर वारे. धोको आशिल्ल्या वाठारांनी झाडां पडप, पालसणां कोसळपाचो धोको. चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.